आयतारा दीस वेलसांव पंचायतीची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेंत CZMP, खेळा मैदान, मोबायल टावर आनी पंचायतीच्यो केसी झगडपा खातीर नेमणूक केल्ल्या आदवोगादाची फीच्या प्रश्नावेल्यान सभाघरांत बरोच वेळ वाद चलतालो। आतां बसून ते सारके ते ग्रावंडार स्टडी करतले आनी मागीर चोयतले आमकां परतून आमगे पंचायती अंडर हाडपा तो ग्रावंड आनी रेनोवेट करपा। एडवोकेट्स फीस फारीक करता पंचायत। आतां एडवोकेट फी फारीक करता ते एडवोकेट चार्ज करता ते फारीक करूंक पडटा न्हू। आनी आमी लोकांक ग्रामसभा देखून आमी हेज्या पयलीं सांगलो आहा, जोरी तर आम पंचायत काडटो एडवोकेट तुमकां नाका जाल्यार तुम प्रपोज करा एडवोकेट। महिमतुरा केस लोकांन प्रपोज केल्लो मडगांवच्या एडवोकेटाक, ती देखून केस पंचायत एगेन्स्ट केली। आमी CZMP प्लॅनाचें रेजोल्युशन घेयलां कितें पयर आमी हितून रविंद्र भवनाक गेलो तेच भाशेन घेयलां की आमकां पंचायत लेवल वायज पब्लीक हियरींग करचें म्हूण आनी तो प्लॅन एक्सप्लेन करपाक एक्सपर्ट धाडचें म्हूण आमच्या लोकांक। आमचो एक फुटबॉल ग्रावंड आहा वेलसांव, तो आमकां लाजारू सोजा मोठे फॅमिलीन दिल्लो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक फ्री ऑफ कॉस्ट, आनी तो पंचायताको दिल्लो। आनी आज तो चोवपाक गेलो जाल्यार तो पंचायताको ना आमगेल्या। आनी जायते गांवचे भुरगे आमचे आज जायते हाय लेवलाचे पावले खेळपाक फुटबॉल खेळून, आनी ते तर थिंगा प्रॅक्टीस करपाक थिंगा वयताय जाल्यार आमकां कळोन येयलां थिंगा ताका लॉक मारलो आहा आनी तो ग्रावंड आनी कोणा आतां ताब्यां आहा। सो सम इन्स्टिट्यूशन आतां हांव नको कोणा म्हूण सांगपा तुमकां प्रॉपर, पूण आज हांवें मुगे मुद्दो गायला म्हाका तेजे डिटेल्स जाय। आज पंचायताको कांयच ना दाखोवपाक की हो ग्रावंड कोण दिला कोणाको आहा कांय ना। एबाव 1000 एरिया, सो तो आज ग्रावंड थिंग पडो आहा, दुसरी यूज कोताय, दुसऱ्यांको चाय आहा, सो हें तांकां दिवपा ना। दुसरो मुद्दो हांवें गायला की मोबायल टावर जेन्ना आमी मागलोले हिंगा भुरगीं लोक इस्कला भुरगीं आमकां येवन विचारताय अंकल आमगे केदो टावर मेळटो हिंगा पंचायता हें जायना। सो आमी तांकां सांगलोलें की टावर जातलो। सो तांकां आतां विचारलें बाबा तुमी कितें प्रपोजल गायला मुखार पावला हो टावर घालपाक? ते म्हणटा हिंगा फिजिबिलिटी ना। बरें फिजिबिलिटी ना म्हूण तुमकां कोणी रिपोर्ट दिला, एनी ऑथोरिटी रिपोर्ट दिला ना हिंग फिजिबिलिटी ना हेजें घालपा ना? बेश्टे कितें लोकांक सांगताय। तिसरो हांवें पॉयंट गायला हें फीज ऑफ द लॉयर्स। आमचे 3 केस चलताय, इवन हायकोर्टान पावले सम हॉटेल्स प्रोजेक्टांचेर, त्यो 3 केसो पेडीर जाले आतां म्हाका कळटा ते भाशेन। सो हांवें विचारलें तेंकोडे तुमी बाबा एडवोकेटांक डील म्हणटा, हांव कोणाक एडवोकेटांचे एगेन्स्ट ना, कोणाचेरय एगेन्स्ट ना। हांव म्हणटा कितें आतां 2 लाख सुमार वयर 2 वर्सां पयशे मोडले, तुमी हे प्रपोजल कितें कोताय ते हें घेताय रेजोल्युशन घेताय ती तुमी केन्नाय एक्ट घाताय ग्रामसभा घाताय। आज तुमचो ग्रामसभा जो अजेंडा आहा तेजेर हें कांयच ना। आमी घातरी तांकां नोटीसी येता देखून हांव म्हणटा आमी सगळ्या पंचायता बराबर कॉपरेशन कोताय, पंचायताचे आमी एगेन्स्ट म्हणून, बट एक्ट कोरे आमकां कितें आमचें कितें कॉपरेशन जाय आमी तुमकां दिताय। पूण आज तो तर ग्रावंड तरी इतलो वर्सां ग्रावंड तरी आमच्या भुरग्यांक मेळना, आमच्या गांवच्या भुरग्यांक मेळना, सो केसलो यूज?